सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. मायमोगाचो स्वीकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमचे फिरगोजीची तरणाटी मिसाची भेट भेटयतात तांचे खातीर आमी मागुया आनी तांणी बरे तरेन आपलें मार्गदर्शन करूंक देवाक मानता ते भाशेन आपलें जिवीत तांणी जिवंक आनी पवित्रपणान हें जिवीत तांचें उदीक देवाचेर पातयून आपलें जिवीत सारूंक तांचे खातीर मागुया. आज किरीत भाशेन बातिस्म घेता नोआ जॉन वेल्सन वरून आनी निशिका हांचो पूत. किरीत भाशेन ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक लग्न जाता राल्फ ड्रागो आनी इफ्रा शेख ह्या आमच्या भावा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. आमच्या कातिकिस्तांक जी हिल्डा नेबिसन आपलो जल्माचो दीस गेले त्या समानाक समोर उमला तांचे खातीर देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक तांचे खातीर मागुया. आनी आमच्या सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण किरीत भाशेन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, आयज साद्या कालाचो 6वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माक आमी वचात सर्वेस्पराच्या बरवंशाचेर पातयेवन सुभागी जायात हो विशय घेतला. सगल्यांक आमकां कुशालकाय जाय आनी ही कुशालकाय मेळूंक आमी जायते प्रयत्न कोत्ता. आयचो सेवा धर्माक कोरी तोगा तसली कुशालकाय सर्वेस्पर दिता म्हूण उगडास करता. आमी सर्वेस्पराचेर पातयेवन ताच्या भासावणेचेर बरवंसो दवरूंक आनी ताच्यो शिकोवण्यो पालोवंक कुशालकाय अणभवूंक आयचो सेवा धर्म आपयता. हे मिसाची भेटेंत वांटो घेतना सर्वेस्पराचेर पातयेवन ताचेर आमचो बरवंसो दवरूंक आनी ताच्यो शिकोवण्यो पालोवंक आमकां करपा मागुया. तशेंच आयज आमी पवित्र बालपणाचो दीस समरपतना दर एका भुरग्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी ताचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी किरीत भाशेन आज आमी पवित्र बाळकांचो दीस समोर उमतना आमच्या भुरग्यां खातीर हे वेळार मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. देवान तांकां सुरक्षीत सांबाळूंक आनी देवाचेर पातयेवन ताणें आपलें जिवीत सारूंक तांचे खातीर मागतना जायते पावटी गुळे आमी आमच्या गिन्यानाचेर पातयेल्या आमचे पदवेचेर आमी पातयेवन जियेल्या आमकां जायते पावटी आमचीच व्हडवीक बोळाय ह्या संवसारांत आसा म्हूण आमी समजल्या. ह्या वेळार आमचे चुकीचें बोगसणे मागुया. थोडो वेळ हात जोडुया, आमचे दोळे दाखुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे स्वपाक घेवन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, Krista काकूत कोर, Krista काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर.
Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Ani Shanti Tachaista Samsari Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Sarvespara Deva Sorgi Charaya Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Subodveda Deva Papa Deva Papa Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Amituka Namaskar Kota Amituka Dinvasa Tujatur Vaibhava Paso Amituka Vakanta Somya Jesu Krista Jesu Krista Papacha Eklas Puta Eklas Puta Somya Deva Deva Somya Deva Deva Devache Shirye Tu samsarache papkatan amshika kutko Tu papacha uzvyakosla amche magni aikunke Kidapovir Atmya Sangati Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Deva Bapache Moime Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Jesu Krista Eklas tu povir Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Eklas tu Ishwar Eklas tu por Yesu Moima Deva Kunsorgi Moima Deva Amen 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 प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रामाणीक आनी साद्या कारजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिले तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देंवता आनी सर्वेस्परांत जावन आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो अरोनांतल्या झिलकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवन नजो करपल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराड करतलो सर्वेस्पोराचेर पातयेता तो मनीस सुभागी सर्वेस्पोर ताचो बोरवासो उदकाचेर देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो ताची पाळां उदकाशी पर्यंत पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना ताची पानां हिरवींच आसतात बुकेतानेच्या वर्सा ताका कांय हुस्को ना कित्याक ताका सदांच फळां जातात देवाचें उतर हें देवाचे बरोबकार आमचो जबाब जावन दी जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता तो खरेंच बागी परतून म्हणुया जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता
तो मनीस भागी. जो मनीस नोस्तांची बूत घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी ओधोर्मी मनशाच्या संगाता बसोना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब: जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. वावत्या वालाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां आनी कदींच भावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफोल. जबाब: जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावी अशें न्हय. तें कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें फळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब: जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पावलून कोरिंथकारांक बरयलें पयले चिटी वेलें वाचप. क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टांव जाल्यार मेल्यान ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात तर. मेल्यान ती पुनर्जीवन जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोल. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जीं क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवोसो आमी दवरता जाल्यार सगल्या मनशांवन आमची गोत अदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच जी मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. कुशाल बरीत आनी आनंद बरीत जायात कित्याक स्वर्गा राज्यान मोठी व्हडली मुजुरी तुमची. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू दोन दुतां बरोबर दोंगरा तान सोकला येवन एका मोडार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड चोमो एकठांय जालो आनी आख्या जुदेयांतान जेरुसलेमसून आंदोरिया देगेच्या तिरा आनी सिदोनातान आयलोलो पुस्कूळ लोक जमलो. तेन्ना आपल्या शिसांचे दोळे लावन जेसून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यान ती सुभागी, देव तुमकां दादोशी करतलो. तुमी आतां रुदोन करतात ती सुभागी, तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सोबेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना सुभागी. त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मोसुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें.
पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी बुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी रडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 6व्या आयतारान भितूर सरता आनी आज 6व्या आयतारान भितूर सरतना आमी किरीत भाशेन निरोपराधी बाळकांचो न्हय, पूण आमी आज दीस समोर उमताव तो जावन आसा पवित्र बाळपणाचो दीस समोर उमताव, होली चायल्डहूड. आनी किरीत भाशेन सगळ्यान आमच्या भुरग्यांक आपलें जिवीत बरे तरेन जिवंक मेळचें म्हूण आमी ह्या पवित्र बाळपणाचो दीस समोर उमून तांचे खातीर मागता. आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन बरे भाशेन देवाचेर कशें आमी पातयेवचें आनी आमचें जिवीत आमी सारचें हाचे विशीं आनी कशे तरेन आमचें जिवीत खुशाल देवाचेर पातयेता तेन्ना उदीक आमकां ह्या जिवितांत खुशालकाय मेळटा ताची वयर नियाळटले. हेरल्ड ट्रॅफर्ड हो एक दोतोर आसलो आनी आपल्या जिवितांत ताणें मेंटल हेल्थ इन्स्टिट्यूट विनेबागो हांगा विस्कॉन्सिन USA हांगासर ताणें मेंटल हेल्थ इन्स्टिट्यूट उगडलेलें. ताचो डायरेक्टर तो आसलो. आनी हें उगडटा आसतना किरीत भाशेन ताणें 5 वांकड्यो वस्तू मनीस चिंता आनी त्यो तांचें चिंतप सारकें न्हय म्हूण ह्यो 5 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. पयली वस्त तो म्हणटा, चड म्हजे लागीं वस्तू गिरेस्तकाय व्हड म्हजी खुशालकाय अशें मनीस चिंता. म्हजे लागीं जितली गिरेस्तकाय आसा, म्हजे लागीं जायत्यो वस्तू आसात, तितलेच म्हज्या मनाक शांती अशें मनीस चिंता. द मोर यू एक्युमुलेट एंड हॅव द हॅपियर यू वील बी अशें मनशाचें चिंतप. दुसरें वांकडें चिंतप तो म्हणटा, जितलो हांव वावर करून दुडू जोडटा तितली जोड ओ तितली व्हड म्हजी खुशालकाय. म्हणजे द मोर यू प्रोड्यूस एंड अर्न द हॅपियर यू वील बी. हेंय आमचें एक वांकडें चिंतप अशें तो म्हणटा. तिसरें तो म्हणटा, दुसरीं जेन्ना काळा पोरमोणे वागतात आनी हांव तेच पोरी तांचे पोरी वागता, व्हड खुशाल हांव जाता. The more you are fashionable and conform with the time, the happier you will be. हे एक वांकडें चिंतप आमचें. चवथी वस्त तो म्हणटा, जितले उणें म्हजे प्रश्न त्रास आडकोडी तितली व्हड म्हजी खुशालकाय. म्हणजे the fewer problems you have and more carefree you are, the happier you will be. हे एक वांकडें चिंतप आमचें. आनी 5वें तो म्हणटा, जितली चड म्हजे लागीं आधुनीक यंत्रां आसात आनी हांव तांचो वापर करतां तितली व्हड म्हजी खुशालकाय. द मोर यू कॅन कम्युनिकेट विथ अ टेलिविजन सेट, अ सॅटेलायट फोन, अ कंप्युटर आनी आतां अ मोबायल फोन, द हॅपियर यू वील बी. भाऊ भयणीनो, ह्या 5 वस्तूंचेर तो म्हणटा आमी नदर घालीत जाल्यार मनीस अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत सवस्कायेन ना. मनीस अदीक आनी अदीक खुशाल ना. मनीस अदीक आनी अदीक शांतीन जिवंक पावना. आनी हाका लागून आयची 3 वाचपां आमकां हेच विशय आमचें लक्ष ओडूंक आमकां उलो मारता. पयलें वाचप आमी जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी कांय बरें जेरेमियास प्रवादी ह्या पुस्तकांत कांय बरें आमकां शिडूक करूंक सोदता. तो म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर पातयेता आनी जो मनीस देवाचेर पातयेता तांचे मदें अंतर आसा. मनशाचेर पातयप म्हणजे मनीस आपले पदवेचेर, आपले गिरेस्तकायेचेर, आपल्या लागीं आसलेल्या गिन्यानाचेर, आपल्या लागीं आसलेल्या सगल्या बोडाचेर पातयेता. एक तरणाटे म्हजे लागीं भासाभास करताले आनी म्हणटाले, पूण हेंच देवान आमकां दिलां न्हू फादर. बोड आमकां देवान दिलां, गिरेस्तकाय देवान आमकां दिलां, गिन्यान आमकां दिलां, सो आमी ताचेर पातयेवंक गरज न्हू. हांवें म्हणलें, वय तुवें पातयेवंक गरज, पूण ताचेर
तूं पातयेवन आपलो फुडाकार करूंक सोदता जाल्यार तूं चुकलां. देवाचेर पातयेवंक गरज, कित्याक हें बोड देवातान येता, हें गिन्यान देवातान येता, हे आमचे जिवितान आसलेली ग्रेसकाय देवातान येता, आमच्या जिवितान आसलेले बाबा भयणो पदवी देव आमकां दिता, ती बरे तरेन आमी वापरूंक गरजेची. आमी तो चुकता जाल्यार बाबा भयणो आमी आमचेर पातयेता तेन्ना आमी शांतीन जिवंक पावना, आमी खुशाल आसना, आमी घडीक एकामेका सोबे झगडीं झुजां करूंक पावता, आमी भासाभास सोदी करता, निराशी आमचें जिवीत जाता. नाका लागून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, जो कोण मनशाचेर पातयेता तें एका झाडा पुरी फळां दिना, ताची पाडां भितर उदकान वचून बाबा भयणीनो रिगलोली नात, वयर सुपरफिशियल वयल्या वयरूच ती उरतात आनी सुकून वत येवन करपून बावून वेता. जो कोण सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस आपल्या जिवितान बाबा भयणो आपले अस्कोतायेक ओळखून घेता. ही नोज वॉट आर हीज विकनेसीस, ही इज हंबल बिफोर ऑल द टॅलंट्स दॅट ही हॅज. आपल्या जिवितान सगळे जे आपल्याक देवान दिल्ले गूण देवाचेर पातयेवन तो वापरता आनी असलो मनीस खिरीत भाशेन खुशाल आसता. ताची बाबा भयणीनो पाडां उदकाचे जोरीन भितर रिगलोली आसता, ताची पानां हिरवीं आसतात आनी तो बरी फळां दिवंक पावता, अशें जेरेमियास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगता. आनी तो म्हणटा, आमी मनशांचेर पातयेवन न्हय पूण सर्वेस्पराचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक गरजेचें. तेन्नाच की आमकां जिवितान अदीक आनी अदीक सुफळाय मेळटली, जिवितान आमकां अदीक आनी अदीक खुशालकाय मेळटली, जिवितान आमकां अदीक आनी अदीक शांती मेळटली. दुसरें वाचप आयचें भाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरोवन बाबा भयणीनो आपले 15व्या आवेस्वरान एक चीट बरयता. भाग्योन पावलोन कोरीतकारांची पवित्र सभा स्थापलेली आनी पवित्र सभा स्थापल्या उपरांत भाग्योन पावलो एफिसूसाक वेता आनी तुयें तो आयकोता. कितें आयकोता? एफिसूसाची पोरजां किरीत भाशेन आतां आपलींच गिन्यान वापरता, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक जेजू पुनर्जिवंत जाला हाचेर ते दुबावतात. इतलेंच न्हय, आमी जोण एकलो मेल्या उपरांत पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण ते ही बाबा भयणो आडवी शिकोवन दितात. हें जेन्ना भाग्योन पावलो एफिसूसाक तान आयकोता तो तांकां चीट बरयता, कित्याक तो पयस आसलो आनी चीट बरोवन तो कोरिंथाच्या भावा भयणाक अशें सांगता. काय बरीं उतरां. जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण सोत मानतालीं, पूण आतां तुमचे मदें थोडीं मनशां जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण वांकडी शिकोवन दितात दुसऱ्यांक. हें सारकें न्हय म्हूण तो तांकां कोडीत करता. आनी तो म्हणटा, जरी तर जेजू पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार आमची सोडवण बेकार, आमकां खंयची सोडवण मेवली तर? आमी त्याच पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजून आमकां सोडवण फावो जाली आनी सोडवण आमकां बरवंसो दिता. बाबा भयणीनो, बरवंसो आमकां फटयना अशें पाप साहेब आपल्या दाखल्यांत आमकां शिकयता. आनी हाका लागून भाग्योन पावलो म्हणटा, बरवंसो आमकां फटयना की जेजू मेलो पुनर्जिवंत जालो, तुजी आनी म्हजी सोडवण करून आमकां बापाचीं भुरगीं ताणें केलीं. ह्याच पुनर्जिवंतपणाचेर बरवंसो धरूंक गरजेचें. आमी मरतल्यांव पूण एका दिसाक जेजू बरोबर आमी पुनर्जिवंत जातल्यांव ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी सगल्यांनी तयार जावंक गरजेचें. आनी हें तुमी कोरिंथाचे पवित्र सभेन विसरचें न्हय म्हूण हे चिटीन तो बरोवन तांकां उगडास करता. आयची शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले आमी घेतला आनी थंयसर आमकां 4 भागयां मेळटात. पयलें भागयां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय. कित्याक काय जेजू अशें म्हणटा? ह्या संवसारान आमी पळयता जायतो लोक बाबा भयणीनो ग्रेस्कायचेर पातयेवन जियेता. म्हजे लागीं आसा ती धन दौलत, म्हजे लागीं आसा ते पयशे, म्हजे लागीं आसा तो बँक बॅलन्स, म्हजे लागीं आसा त्यो वस्तू, सगळे म्हाका व्हडपण कशें दिसता.
हांव तांचेर पातयेवन जियेतां तेन्ना म्हजें सगळें खोटा, कित्याक ह्यो वस्तू सोरतल्यो, ह्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत उरच्यो ना बाबा भयणीनो. आज आसात जाल्यार फाल्यांत येवना. हाका लागून बाबा भयणीनो तो म्हणटा ह्या संवसारी वस्तूंक लोबदून आमी चिकटून रावंक गरज ना. आमी ग्रेस्त मनशां थंय ग्रेसकाय जायती आपल्या ग्रेसकायचेर पातयो ती पदवी दाखयतात. पूण एक गरीब मनीस आपल्या लागीं 2 दिसांचें जेवण आसल्यार तें आपल्याक जेवंक मेवतलें म्हूण खालतिकायेन देवाक दिनवासून जियेता. आमी केन्नाय पळयलां झोपडीन रावतलीं मनशां कितें आसा तांचे लागीं? कांयच ना. एक पावटी कोण चोरून वतलो, कोण कितें करतलो हुस्को तांकां ना. आसात तीं थंयसर जियेतात, कुशालकायेन जियेतात, जेवण मेवलें जेवतात, बरे तरेन आपली न्हीद काडटात. आमकांच हुस्को कोण चोर येतलो, म्हजी ग्रेसकाय वतलो, म्हजें भांगार वतलो, म्हजी वस्तू चोरून वतलो, आमच्यो ह्यो वस्तू अमके कडेन लॉकरान घातल्यात त्यो नाच जातल्यो. आमकां हुस्को. म्हणटकूच जेसू म्हणटा गरीब ती सुभागी पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय. म्हणटकूच देवाचेर तुवें तुजें जिवीत पातयेवन जिवंक गरजेचें. दुसरें आमकां आयच्या दिसाक भागियां मेळटा तें आतां भुकेल्यान ती सुभागी, पूण जी कोण सोजमतात आपूण दादोशी जाल्यान तांचें हाय हाय. बाबा भयणीनो, भुकेल्यांत कसल्यो वस्तूक आमच्या उत्मीक वाड जावंक आमी देवाच्या उतराक दिसपोटी जेन्ना भुकेता, आमी दिसपोटी आमचेच नवसरणी करूंक आमी वावुरता, दिसपोटी आमचें जिवीत बदलून देवाचेर आमी पातयेवन जियेता, तेन्ना आमचें बरेंपण येता. पूण सपोज आमी समजली की आमी सगळें जाणां, सगळें आमकां मेळ्ळां, आमची भूक तान ह्याच संवसाराचे वस्तूंनी आमी सारली जाल्यार, आमकां मेळटा ती मौजां आमी मारली जाल्यार, मेवता तें पोजोळपण आमी पडयलें जाल्यार, बाबा भयणीनो, आमचें खोटा, आमचें हाय हाय. आमी तर आमच्याच पातकांचें रुदन करून आमच्या जिविताची नवसरणी करिना जाल्यार आमी तें सुर्गीचें सूख भोगूंक पावचें ना. तिसरें भागियां तो आयच्या दिसाक म्हणटा आतां रुदन करता ती सुभागी, पूण तुमी आतां आसतल्यांक हाय हाय. जो मनीस आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी तो म्हणटा खरेंच हांवें पातक केलां, जो मनीस आपल्या जिविताचेर नियाळ करता आनी म्हणटा खरेंच हांव वायट मार्गांत चल्लां, जो मनीस आपलें जिवीत पळयता आनी म्हणटा खरेंच देवाचेर आड गेला, हो मनीस आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक पावता. आमी रुदन करूंक गरजेचें. आमी पवित्र साक्रामेंत आमकां दिल्लो आसा, कसलो? नवसरणी करूंक आमच्या जिविताची. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो संदानाचो साक्रामेंत, कुमसार जावपाचो साक्रामेंत आमकां फावो जाल्लो आसा. आमचें जिवीत नवसरूंक आमी वावरुया. आमच्या जिवितांत पातक आसा तें पयस करूंक दिसपोटी प्रयत्न करूंक आमी वावरुया. आनी शेवटाक आमकां आज भागियां मेळटात लुकाचें शेवट. आतां पिडापीड सोंसतात ती सुभागी, आतां तुमचे लोक बरें उलयतल्यांक हाय हाय. जरी तर म्हज्या नांवा खातीर दुसरो तुका भायरायतीत, म्हज्या नांवा खातीर तुका बाबा भयणीनो खिणटा, म्हज्या नांवा खातीर तुमकां बाबा भयणीनो ह्या समाजांत दुमाडो मेळटा, खुशाल जायात. कित्याक सर्गी तुमी इनाम तुमचो जोडलो. जेजू खातीर जायते फावटी आमकां दुसरो दुबावता, आमकां दुसरो वायट उतरांनी पाचारता, दुसरे आमकां लेखिनात, दुसरे आमकां आमी बरी सेवा करता जाल्यार, बरें दुसऱ्यांचें आमी उलयता जाल्यार, बरे तरेन इगोर्जेन आमचो वावर करता जाल्यार दुसरे आमकां खिणटात. असले वेळार आमकां म्हणटात आतां पिडापीड सोंसतात ती सुभागी. जेजूच्या नांवा खातीर आमी आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो दर दिसाक झुजूंक गरजेचें. तेन्नाच की सुर्गीचें राज आमकां सगल्यांक फावो जातलें. तर आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो मनशांचेर पातयेवन न्हय पूण सर्वेस्पराचेर पातयेतात ती सुभागी म्हूण आमकां देव उलो मारता. पयले वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन मनशाचेर पातयेलेलो मनीस निराशी जावंक पावता, कशे तरेन सुकलेल्या पानां भशेन तो ताचें झाड सुकोवन वेता. पूण सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस ताचीं पाडां खोल उदकान रिगून आसतात
आनी हिरवी पानां जावन तो फळां दिवंक पावता. दुसरे सुवातेर आमी दुबाव धरून न्हय पूण सर्वेस्पराचेर भरोसो धरूंक जिवंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. आनी बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू मेलो पुनर्जिवन जालो. आमी आमच्या जिवितांत बरवसो आमकां फटयना, ह्याच बरवशान आमी जियोया की एका दिसाक आमी मरून पुनर्जिवन जातले. ह्याच पुनर्जिवनपणा खातीर 2 दिसाक आमी वावरुया. पाप साहेब आमकां म्हणटा ह्या उत्सवीक वर्सा बरवसो आमकां फटयना. बरवशाची यात्रेकारां कशीं आमच्या रस्त्याचे देगेर आसलेल्याक, आमच्या निराशी जाल्ल्या भावा भयणांक, आमची जी भावा भयणां घरदार सोडून दुसऱ्या गांवांनी आयल्यात, बकून आमच्या गांवांनी आयल्यात, तांकां आसरो दिवंक आमी दिसपोटी वावरया. शेवटाक भावा भयण, सोम्याची बागयां आमी जेवन सुबागी जावया. कित्याक तेन्नाच की आमची नवसोनी जावंक पावतली, आमच्या जिवितांत सूख आनी समृद्धी आमकां मेळटली. हेंच आमकां मेळूंक आमच्या जिवितांत त्या जेजूक आमचो मास करून आमचें जिवीत सुबागीपणान जिवंक ताचेर आमी पातयोया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जिवेन मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांत आमी घेतलेली शिकवण जिवन सोंपें न्हय. देवाची कृपेची आनी शक्तीची आमकां गरज. ह्या वेळार आमची मागणी उबारुया आनी आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजून दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक आनी आपल्या हातान घाल्ले पोरजेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सभा तुझ्या भुरग्याची मागणी बापा, ही मागणी सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून ख्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी. तरणाट्यां जाणट्या पिडींत आसलोल्या दुसऱ्या राज्यांतल्या भावा भयणीक, बोणकोणींत आसलोल्या आनी गरीब भावा भयणी पासत मागुया. पाप सायब फ्रांसीस तरणाट्यांक जाणट्यांक पिडींत आसलोल्यांक दुसऱ्या राज्यांतल्या भावा भयणीक, बोणकोणींत आसलोल्या आनी गरीब भावा भयणीक बरवसो दिवंक उलो करता. आमचे बेटे वरवीं आनी घडटा ते पोरी तांकां आदार दिवन तांच्या जिवितान बरवसो दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा,
दर एका क्रिस्ती भावा भयणी पासत मागुया. दर एका क्रिस्ती भावा भयणी सोम्या जेजूची बाग्या आपल्या जिवितान जिवन जेजू दितोली खोरी आनी तोखता तसली कुशलकाय जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. दोयाळ बापा, कालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे. तुज्या पुताची बाग्या जिवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मिटोने वेलार गीत घेवया. C25 पेज 39. C25. देखून आमी ही तुझी भुरगीं आखी प्रितून करतावे ती. तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्व सोसणी. मोगार बापा, के तूं मानून मोशा बाबा भयणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस उबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमचीं काळजां नितोड निर्मोड जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पोरी सुर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सोर पदवीदारान सासणाचे देवा, सोर काड्यांचो ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक, तशींच तीं सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या सो दलबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी ओवुंडो खाता आनी एकाशींतले बियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण पोरगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेत देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवणान सर पोदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचे राज आमचे मोदें विस्तारूंक आमी देवाचेर उदीक पातयेवंक आनी सुभागी जावंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतली पोटी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशेपरमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती
शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी सोम्या ते म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रा म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Otmea mocha gayon ko Kushonka enola so Moche bito chieta Mozo deu ci vonceso Otmea mocha gayon ko Kushonka enola so Moche bito chieta Mozo deu ci vonceso Buchelo mozo otmo Pirun chelo ci mozo Ai lo Gesù deu daro Apun mozo pranzalo Otmea mocha gayon ko Kushanga enola so Moche bito chieta Mozo deu ci vonceso Otmea mocha gayon ko Kushanga enola so Moche bito chieta Mozo deu ci vonceso Danele moche calis Și dolul cacacale Suche miu cer polopaus Calizale dodoshi Otmea mocha gayon ko Kushanga enola so Moche bito chieta Mozo deu ci vonceso
आत्म्या म्हज्या गायनको उशंकायेन उल्हासो म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू जेजू म्हजो देवतारो म्हजे भितर जियेता म्हज्या हड्यान निगलोले ताचेंच कालीज दोदोडटा आत्म्या म्हज्या गायनको उशंकायेन उल्हासो म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू आत्म्या म्हज्या गायनको उशंकायेन उल्हासो म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जीवन जेजू उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सुर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमच्या बुकेल्ल्या आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोवन आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मसुगत बसूया. गेल्या आयताराक इगोजेन कलेक्शन जालां 30,740 रुपया. आतां त्या आयताराक 2 मिसां. पयलें मीस जातलें 6:45 वाजता मांडावूर करपी सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसुवाग्रांत. दुसरें मीस 8:30 वाजता मांडावूर करपी दोतोनीची भुरगीं आनी उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसा सांजेची 6:30 वाजता जातली आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचे मीस सदांचे परी सोनवारा दिसा ऑब्लिगेशन मीस जाता तें जातलें आमचे इगोजेंत आनी कॉपेलांत. समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन आयचे दिसाक पदाग्नेल समुदाय आसूय आंतोनेत फेर्नांडीसाच्या घरांत 5 वाजता. सेंट इग्नेशियस लॉयला समुदाय एलिगांसा सॅम ओमनेन हाच्या घरांत 5:30 वाजता. मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी मेरी जोझफ हाच्या घरांत 5:30 वाजता. माउंट कार्मल समुदाय देवसुवा पिकेन फिलोमेना गामा हाच्या घरांत 5:30 वाजता. 17 फाल्यांच्या दिसा सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसुवाग्रांत हिल्डा डायस हाच्या घरांत 6 वाजता. सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा 1 and 2 आर्थर फेर्नांडीस हाच्या घरांत 6:15 18 तारखेर. सेंट एंथनी समुदाय जीना जॉन वाज हाच्या घरांत 5 वाजता आयचे दिसाक. आमची वॉकिंग पिलग्रिमेज 9 तारखे जातली मार्चाचे. आमचे इगोजेंत हांगा बस स्टँडांतल्यान सुरू जातले आमी सकाळचे 3:30 वाजता. तशेंच इगोजेनूय ही वॉकिंग पिलग्रिमेज आमी करतली सकाळची 5 वाजता. आज किरीत भाशेन ग्रामसभा मिटींग आसा. तुमी सगल्यांनी वेचे म्हूण आमी मागता. ग्रामसभाची मिटींग सुरू जावपाचो वेळ जालो. मीस जाल्या उपरांत तुमी वेचे. 16 तारखेर फेब्रुवारीचे यूथ मिटींग 8:30 वाजता. म्हणजे आयचे दिसाक हे मीस जाल्या उपरांत तरणाट्यांची जमात जातली. आमचे इगोजेक डोनेशन आयल्यान ती हे भाशेन एका बऱ्या देखणारान दिल्यात फाब्रिकाक 5,000 रुपया. एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 10,000 रुपया. काडसांतान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या गोरब्याचेर पडूं म्हूण मागता. आमच्या गूड सॅमेरिटन फंडाक डोनेशन आयलां ते भाशेन एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 5,000. एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 3,000 रुपया. काडसांतान तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागता. भाऊ भयणो, फाटले वाटेन आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन दवरलेली आसा. तुमकां तुमची सोय करूंक तुमच्याच ह्या गांवांत 9 प्रोजेक्ट्स येतात इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टीव करपाचे. म्हणजे व्हडली व्हडली बिल्डिंगां येतात. तुमी चिंतचे आमी तर तुमकां पॉलिटिकली मोटिवेटेड करूंक सोदता जाल्यार तुमी चिंतचे आमी घडये कोणूय मंत्र्याचेर कोणूय आमदाराचेर लागून आमी तुमकां एक सिग्नेचर कॅम्पेन करूंक मागता जाल्यार ती तुमी करची न्हय. पूण तुमकां दिसता जिना पेंटा देवसुवा हांगासर हे प्रोजेक्ट्स येतात 9 प्रोजेक्ट्स. कोण ते आमी नको.
पूण तुमचो गांव तर बरे भाशेन सांबाळून तुमकां दवरूंक जाय. उपकार करून मागता तुमी ती सिग्नेचर करची. फाटल्या बांकाचेर थंयसर दवरलेले आसा, थंयसर लिस्ट आसा, त्या लिस्टाचेर तुमचें नांव आनी सही तुमी करची आनी किरीत भाशेन तुमी तुमचो विरोध ह्या प्रोजेक्ट्सांचेर दिवचो म्हूण आमी मागता. अशीच आमचो गांव काय बरो शांत आसलेलो. गेल्ल्या 5 वर्सांक आमी पळयता सगलें वातावरण पिड्यार जालां. तुमी आमी सांगतात म्हणून फाल्यां म्हणिनाकात पाद्रीगारान पातकुरान बॉब मारली आमकां हुस्कायले आनी आमी आबूज जाले. ना, तुमकां दिसता तुमचो गांव सांबाळचो, तुमी सही करची आनी तुमचो निशेध तुमी मारचो म्हूण आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. शेवटा गीत घेवया. F21 पेज 95. F21. आयकोल्या उतराच्या उस्वारान संवसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या मोठ्या पोसनान संवसारान आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी बाबरतान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळून दवरिया. एकामेकान आनी बाबरतान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता